लुझोफोनियाचो कर्टन रेजर 11 डिसेंबराक जातलो, मात ही तारीखय तात्पुरतीच. 7 डिसेंबराक अकोलोप कमिटी गोंयांत पावतली. उक्तावणाचे थीम सॉंग ह्या गेमीक विरोध करपी आमदार विष्णू वाघान बरयलां. जाल्यार ह्या कार्यावळी खातीरचे इव्हेंट मॅनेजमेंट सनबर्न फेस्टिवल करपी परसेप्ट कंपनीक मेळ्ळां. Two major events are going to take place. First major event is your, as I told you, curtain raiser, which we have planned as on today, on 11th of December, as on today. Now we might shift it for 1 or 2 days, considering that the team is going to come. Ecolab team is visiting here in Goa. लुझोफोनियाच्या कर्टन रेजर सुवाळ्या खातीर कितलेश्योच कार्यावळी थारल्यात. लुझोफोनिया खातीर थीम सॉंग आमदार विष्णू वाघान बरयला, जाल्यार सनबर्न करपी परसेप्ट कंपनीन इव्हेंट मॅनेजमेंटाची जबाबदारी घेतल्या. गोंयकार क्रिएटिव्ह लोकांची आमी एक टीम केल्ली आसा, जातून तमाजीन बाब कार्दोस, श्रीधर कामत बांबोळकर, डॉक्टर अजय वैद, रोज पंस, सतीश गवस आणि राजू शिंदे ही क्रिएटिव्ह टीम लॉन्च इव्हेंट तसे ओपनिंग सेरेमनी आणि क्लोजिंग सेरेमनी ही कशी आसची, क्रिएटिव्हली ती कशी बरी जातली हाचे शेड्यूल तयार केला. परसेप्ट ही कंपनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी लुझोफोनिया गेमचे थीम सॉंग त्या दिसाक लोकार्पण करतले. हे थीम सॉंग गोंयचे नामनेचे कवी विष्णू वाघ, भवनिस्ट विष्णू वाघ आणि बरयला. अनावरणाची कार्यावळ पणजेन जातली. Launch program will be either on Patorkar ground or SAJ ground around the or Darya Sangam, anywhere near Mandvi. एकोलॉप कमिटी 7 डिसेंबराक गोंयांत पावतली. एकोलॉप कमिटी विजीट 7 तारखेर 7 डिसेंबराक येता. That is fixed. That is fixed. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गोवर्धन पीठाचे शंकराचार्य श्रीमद जगद्गुरू स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती 24 नोव्हेंबराक पयलेच फावट गोंयांत येवपाचे आसात. त्या दिसा मडकय शंकराचार्याची धर्मसभा जातली. हिंदू जनजागृती समितीन ही महासभा दवरल्या. 2500 वर्सां फाटल्यो शंकराचार्याच्यो पादुका ह्या सभेक दर्शनाक दवरतले. गोवर्धन पीठाचे शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती 24 नोव्हेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात. मडकय वाठारांत तांची महाधर्मसभा जातली. गोव्यामध्ये 24 तारखेला 24 नोव्हेंबर या दिवशी संध्याकाळी 5 ते 7:30 या वेळेमध्ये त्यांची विशाल धर्मजागृती सभा मडकई ग्रामपंचायत मैदान मडकई गोवा येथे होणार आहे. या सभेमध्ये त्यांचं समस्त हिंदू धर्माभिमानी समस्त गोवावासियांसाठी मार्गदर्शन असणार आहे. त्याच्याच बरोबरीने आद्य शंकराचार्य यांच्या 2500 वर्षापूर्वींच्या दिव्य पादुका या पादुकांचं दर्शन घेण्याची ही संधी समस्त गोवावासियांना या धर्मजागृती सभेच्या निमित्ताने मिळणार आहे. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. स्मॉल ख्रिश्चन कम्युनिटीची पहिली राष्ट्रीय परिशद 19 ते 21 नोव्हेंबराक पोन्ने गोंयांत जातली. गोंयच्या आर्चडायोसिसान हेर संस्था कडेन मेळून ही परिशद घडोवन हाडल्या. देशभरांतले 8000 प्रतिनिधी ह्या परिशदेत वांटेकार जातले. परिशदेत देशभरांतल्या 68,105 स्मॉल ख्रिश्चन कम्युनिटींचे फुडारी वांटेकार जातले. Small Christian communities have been in India since over 40 years, and these are families living in a certain neighborhood, few in number, like 10 to 20. They gather together at fixed periods, and they share and they exchange their experiences of faith, and they try to respond to what God wants them to do in their neighborhood. It's a movement that the church has initiated and since over 40 years. Today we have 68,105 small communities all over India. Now we bring the leaders of these communities together in this first national convention with a purpose of they having a chance to meet and interact with people of other parts of the country. So this is the first time such a gathering is being organized. गोंयच्या मुस्लिमांनी शुक्रारा मोहर्रम पाळ्ळो. मोहर्रम हो मुस्लिमांच्या 4 पवित्र म्हयन्यांतलो एक. म्हयन्याच्या 10व्या दिसा प्रेषित मोहम्मदाचो पूत इमाम हुसैन अलीच्या बलिदानाचो दीस.
मुस्लिमां खातीर ह्या दिसाचें खासा धर्मीक म्हत्व. इस्लाम धर्मांत नवें वर्स मोहर्रमाच्या म्हयन्यांत सुरू जाता. मोहर्रमाक मुल्ला मौलवींनी मुस्लिमांक नव्या वर्साची परबी दिली. आयज आमचो हुसैन तेमी सॅक्रिफायस जाल्ले जेन्ना आमी नमाज पडटा आसले तेन्ना तेमी आपलो बलिदान दिल्लो. त्या भाशेन एक तेन्नासान आमचो एक इस्लाम आमी नवो वर्स म्हणून हें करता की तेमीन एक इस्लाम आमकां दाखयल्लें की इस्लाम इज एन सॅक्रिफायस. आमी मेळून आसपा जाय, केन्नाच आमचे हितून वायटपण आसपा जायना, भेदभाव आसपा जायना. प्रत्येक मनीस जावं मनशान एक मनशेपण आसपा जाय, तें मेळप रावचें म्हणून हांव सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक लागून नव्या वर्साची परबी दिता, इस्लामीक नव्या वर्साची परबी दिता. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.